वो सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयराव माखो तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान संभलाव एका मौना तुका तानेल्या तुका बुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा बहुत सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयला मागो तुझी समोर भरवशाचे तुझे घर सैविक सत्तेचे भांडार तुका दिन वाचताव तुजेर पातयेताव आमची जिणे सरास भो सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयला मागो तुझे समोर. मोगेच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां व्हरतो स्वागत हांव मागता. देवाचे विचार आशिर्वादात आनी आज आमचेर केल्ले आसता. देवाचो उपकार भावण्णो ताका आर्गां दिवन दिन वर्षी काळजान पवित्र इंद्राच्या नांवे मिसाचें बलिदान माय मोगान हे कुटुंब जावन आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या ह्या बागे दिसा एक कुटाम जावन ह्या येवकरिस्ताक मेजा भोंवती हाजीर जाल्या आईची देवस्तुती आमच्या उतरां तशें करण्यांनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगटूंक उलो दिता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावची आमी आमच्या उतरां करण्यांनी जेजूचो पाटलाव करूंक जायसची कृपा मागया. मोगेच्या भाव भयणीनो जें कितें तुज्या भितर वता तें तुका कांयच वायट करूंक शकना. ताच्या बदला तुज्या भितर जावन कितें भायर येता तें जायतें कळंक करूंक शकता म्हणटा आमचो स्वामी. तर आमची काळजां मनां नितळ निर्मळ जाली जाल्यार आमची उतरां सुडाळ आसतलीं बरीं आसतलीं मोगा मायपासाची जातालीं. तर आमच्या काळजांत देवाचो मोग बरो नोमतोच्या मापांत आसा तर तो मोग हेरांकी आमी प्रसार करूंक शकतले. आमी मनशा सैबी चियल्या तरी मनशापणांत दैवीकपणो आपणावंक आमकां देव कृपा दितालो. असली कृपा आमच्या दारार मापान वचून दी आनी देव आमकां संरक्षण दिवन मागता आसतना आमची पातकांची दूख धरण आमी ती वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वपदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंता संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता. सर्वपददा देव आमची काकूत करूं आमची बातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत
Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka Mahima, 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 Mahima Deva O Sagi Ani Shanti Taja Ishta Sonsai Service Pora Deva Sergi Charaya Sarpat Veda Deva Bapa आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वगळता सोमियाचे सुख्रिस्ता बापाचा एक पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकोत्र तो बापाच्या उच्या पोचलाय आमचे मागे मारून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुझ्या मांडवळे प्रमाणे चलोन तुझी शांती आमकां पावस जावं आनी तुज्या पवित्र सभेक सवस्काय तुजी भक्ती करूं मेळूं हो संतोष भोग आमकां तो निर्मी आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप हालयिल्लें साळणींत कचरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताज्यो सुकी दिसून येतात. कुंभाराचें आयदान बट्टेंत घालून पारकितात तेच परी मनशाची परिक्षा ताज्या उलोवण्यांत जाता. फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हणून कळून येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताजें मोण कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताजी वांकणी करिनाका कित्याक ही हरेकल्याची परिक्षा. देवाचे उतार हें. देवाचे उतार. सर्वेस पोरा तुका दिनवा सुंपावो सर्वेस पोरा तुका दिनवा सुंपावो सर्वेस पोरा तुका दिनवासू तुझ्या नावाची कीर्त गाजों फावो फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुझे विश्वासीपण वर्णूंक फावो महान देवा. सर्वेस पोरा तुका दिनवा सुंपावो नितीवन काजरा माडा बरी वाडतलो लेबोनाना
स्वर्गाच्या देवदारा रुका भाशेन वयर सरतलो. सर्वेस्परा तुका धीन वासूंक पावो. सर्वेस्परा तुका धीन वासूंक पावो. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावां भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपणो आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण न्हेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिळून सोडलें. हे मरणा खंय आसा तुजें जैत, हे मरणा खंय आसा तुजें कुंस. पातकस मरणाचें कुंस आनी नियमशास्त्रस पातकाचें बोळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देखून भावांनो, थीर रावा, धंडळ नाकात. सरकाळी सोमयेच्या कामाक लोबदोन रावा. सोमया थंय रावन तुमी काडटात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हणून जाणा जाया. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. मोळबाच्या खेत्रांबरी संवसारांत तुमी परसळतेल्यात. जिवीत दिता तें उतार तुमी उबांदरतेल्यात. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्प तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. साम लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सोम्या. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगे लागलो. एका कुर्ड्यान आनी एक कुर्ड्याक वाट वर येतेवे. ते दोगी कणयेंत पडचे नात वे. एक सीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो सीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता. तुज्या दोळ्यांक आसलेलें आडें तुका दिसना कित्याक? तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळयनासलेल्या तुवें तुज्या भावाक बावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दे म्हणून म्हणचें कशें? कापाट्या, तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका सश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड पळ दिना आनी पाड रूख बरें पळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात वा सारांट्यांचो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटें म्हणूनच भायर काडटा. काळजांत कितें बरो नासा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तदई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी एक सांगणी आयकल्या जावंक पुरो. डोंट जज ए बूक बाय इट्स कावर. म्हळ्यार एक बूक ताचे बायले कावर पळोवन तुमी ताचे विशयांत उलोवंक जायना. सिंधुताई सकपाल म्हणली स्त्री महाराष्ट्राच्या वार्धा म्हणल्या जिल्ल्यांत आसली आनी ही ल्हान आसतना जायती कश्टली म्हूण सांगेत. दबल्या कुटुंबांत ती जल्मली. तिका कुटुंबांत कांयच मोग मेळोंक ना.
तिचो मोग करची बारी उणी आसली. पूण बापायच्या वत्ताय खातीर 4थ्या क्लासी म्हणसर ती गेली, शिकली. आनी 4थ्या क्लासींत आसतना तिणें शिकप रावयचें पडलें. आनी तिच्या 10 वर्सां प्रायर 30 वर्सां प्रायच्या दादल्या लागीं तिका काजर करून दिल्लें जावन आसा. आनी हो पियोण्याचो आमाली जायते पियेतालो, येवन आपल्या बायलेक मारतालो, नेणटे बायल तें ताका मारतालो, ताका वण घरांतून भायर घालतालो, ताची विधोळी करतालो, जायते ताका कश्ट दितालो. सिंधुताय हे सगळे कश्ट भोगताली जाल्यार हे कश्ट तिणें भोगचे की चडीच जाले ताच्या घोवात हांव न्हू. आनी अशें आसता ती चिंता, म्हजें जिवन कित्याक निर्पळ हें, हांव जिवन कांयच फायदो ना, तेज्या बदलाक हांव वचोन जीवघात करतलें म्हणटा ती वचोन रेल्वे ट्रॅका वयर आपली तकली दिवन न्हिदोन आसली ट्रेन येवन आपणा वयल्यान वचोन दी आनी हांव मरण पावों दी म्हणटा न्हिदोन आसतना थंय पयस आसची थोडी अनाथ भुरगीं तिकाच पळयतात. ती रडोन आसली तिका दिसता. आनी ह्या वेळार तिचें आवयपण जागें जाता. एक आवयपण जागें जावन ती त्या भुरग्यांक पळयता. आनी ह्या वेळार एका कुशीन आपण तकली दिवन जाल्यार रेल्वेच्या पाट्याक, दुसऱ्या कुशीन पळयत आसतना त्या नेणट्या भुरग्यांक कोणूच ना, अनाथ ती जावन आसात. आपल्या आवयपणाचे जगवणे देखून ती थंय ना उठ्ठा, त्या भुरग्यां लागीं वता, तांकां त्या नेणट्या भुरग्यांक एक आवय जाता. सुरवेर तिचे कडेन कांयच पयशे नासले, थोडे पयशे येणे तेणें मेळिल्ले काम करून मेळिल्ले ते आपल्या त्या नेणट्या भुरग्यांक, अनाथ भुरग्यांक व्हरून पोसता. पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज ती एक आवय सिंधुताय 1,500 भुरग्यांच्या अनाथ भुरग्यांक पोसता आनी तांकां एक वर्ते आवय जावन ती आसा. आज तिका माय म्हणल्यार आनी एक नांवान वळखोन आसात. कांयच ना, निराधार, जीवघात, तिरस्कार म्हूण चिंतल्या एका चलयेक प्रत्येक तरान तिच्या आवयपण भितरलें जगवण जाता आनी तेंच तिका नव्या जिविताच्या वाटेक व्हरून पायता. त्या खातीरच तिच्या मोगाच्या सेवेक भारत सरकारान 2021 तिका पद्मश्री प्रशस्ती दिवन तिका पुरस्कार केल्लो जावन आसा. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, मनशा भितर कितें आसा तें मनशाच्या उलोवण्यांत आमी पारखेत म्हणटा. थोड्यांचे उलोवणे पळयत आसतना आमकां मोवाळ मोगाळ तें दिसता आनी आमी म्हणटा कितलीं मोवाळाचीं भुरगीं आनी कितल्या पवित्रतेन तीं बरयल्लीं म्हूण आमी सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळी जाता तांच्या जिविताद्वारे तीं जायत्यांक नवें जिवीत दिवंक शकतात. पूण थोड्यांच्या जिवनांत जें कितें तीं नाका जाल्लें कपटपण आपल्या थंय चिंतात तें हेरां थंय प्रसार करूंक तीं शकतात आनी तांच्या उलोवण्यांत तें कळीत जाता. फारिजेव ह्या कास्ताचे आसले. फारिजेव जेजू विशयान तांकां बरी भावना नासली. जेजू बरें काम केलो जाल्यार ते वळखून घेवंक तयार नासले. अशें आसता फारिजेव तांच्या उण्यापणा वरवीं नेणा आसले. सामान्य रितीर देवाचें बरें पडोवन तें पळोवंक असाध्य तांकां जाल्लें. आड वाटेक ते सामान्य तीर मनशाक व्हरून पायतात. मात्र न्ही, त्या देवाच्या नांवांत पुजारी पोट भरता म्हणल्यार बरें देवाचें नांव सांगताले आनी आपले स्वार्थपण ते जियेताले. त्या देखून जेजूचें मोरें आपुरबायेचें, दायळाचें, मोवळाचें, अजापाचें मुखामळ ते पळोवंक असाध्य तांकां जाल्लें जावन आसा. तांच्या जिवनांत तांणी जेजू वयर केदाळे अपराध मांडलो जावन आसा. जेजू कितें केल्यार तें कुल्पां करना, ताची सूख समजणी उखल धरूंक ते प्रयत्न करन आसले. कित्याक तांची दिश्ट गैरी जाल्ली. जेजूची बरीं कामां पळोवंक तांचे दोळे स्पश्ट आनी उक्ते नातले म्हणून आमी सांगेत. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमच्या काळजांत जें कितें आसा तें मात्र आमी भायर हाडूंक शकता. शिवाय आमच्या काळजांत बरें ना, वायट आसा तर वायटच आमी हाडूंक शकता. जायते फावटी आमी पळयता मोगाचे न्हू, एकामेकाच्या तिरस्कार भावना देखून, एकामेकाक आमी वळखून घेना देखून, एकामेका वयर आमकां कितेंय चड उणें मनस्ताप आसा देखून, ताणें केल्लें कितेंय आमकां बरें दिसना. हाका आमी म्हणटा आमची दिश्ट गैरी जाल्या.
तांच्या देखून न्ही तुज्या कुड्डेपणा देखून त्या खातीर जेजू कडक ताकी दिता आनी म्हणटा तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडच्या पयलें तुज्या दोळ्यांत असले आडे पयलें काण उडय. तुज्या दोळ्यांत असले आडे पयलें काण उडय. मोगेच्या भाव भयणीनो जायते पटी हेरांक आमी बोट जगता कित्याक आमचे सुखी धांपून दवरच्या खातीर. जायते पटी हेरांक आमी बोट जगता कित्याक आमच्या थंय तें आसा तें हेरां थंय आमी पळोवंक शकता. एकदो तुज्या थंय तसलें काळपण ना, तुज्या थंय तसलो मसर ना, तुज्या थंय तसलें हगे ना. हेरां थंय तें कशें उसारूंक शकताय तूं, हेरां थंय तें कशें पळोवंक शकताय. जें कितें तुज्या भितर आसलें तेंच तूं भायर हाडूंक शकताय. मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी क्रिस्तांवां आमी क्रिस्तांव म्हण जियेत आसतना क्रिस्ताचे खरें साक्षी जावच्याक आमचें काळीज नितळ दवरूंक जाय, आमची मोवाळाय जाय. हर एकले ते आमची मोवाळाय जावंक जाय. हांवें शिकोवणेंत म्हणल्या बरींच आमी थोडे फावटी खंडन करी जाय पडटा, पूण मनशाक आमी खंडन करचें न्हय. तांचे थंय उणेपण आसूंक पुरो मोगाचें न्हू, पूण तुजें थंय कितलें उणेपण आसा, तूं कशें तें उणेपण भरती करताय. तर माग देवा लागीं तांच्या खातीर, तांच्या वायट सवय खातीर जावंक पुरो, तांच्या वायट करण्या खातीर जावंक पुरो, तांच्या पातक्या जिणया खातीर जावंक पुरो. ते अपराध मारून उखल न्हू, तांकां विरोध करून तांचे विरोध बदलाम करना आमी कोणाकी बरें करूंक जायना. मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू क्रिस्त कशें वर्त्या तरान आपल्या सिसांगांत वेता आसतना हर एकल्याचे दाळाची आनी मोवाळाची दिश्ट घालतालो गी. त्याच प्रमाणे हांवें आनी तुवें एक क्रिस्ताचे साक्षी जावन क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावन तसले दिश्ट घालूंक जाय. जावंक पुरो आमी पातकान पडटा, जावंक पुरो आमी सगळीं एकच नांव, जावंक पुरो आमच्या थंय थोडे नाना तराचे नाका जाल्यार सवय आसात, पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे सगळे आमी खंडन गंती दिवंक जायना. ताचे बदलाक मोवाळायन मायपासान तांकां संगात दिवन वायटाक न्हय बऱ्या वाटेक तांकां वाट दाखोवंक आमी ड्युटी जाय ह्या उजवाड जाय. त्या वेळा मात्र आमचें बरेंपण हेरां साकोंक शकतलीं. त्या देखून आमच्या काळजांत हें आसा तर आमकां कळटा. आमी चिंतूंक पुरो थोडे फावटी आमकां कांय दुसऱ्यांक कांय कळीत जायना. म्हज्या भितर आसलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एकल्या थंय एक तराचें वायब्रेशन आसा. हो मनीस लागीं येता तेन्ना कळीत जाता ह्या मनशा थंय स्पिरिच्युअल वायब्रेशन आसा गी, ह्या नाका जाल्यार वायटाचें वायब्रेशन आसा गी. त्या देखून आमी जज करूचें नाका. कोणी लागीं येता आसतना ताच्या बदलाक ह्या मनशाची काळजां मोवाळाची आनी जेजूक समज सारकी जावं दी म्हणून आमी मागया. भारती म्हणलो एकलो तामीळ पोएट ह्या कवी ताचे कावानां जायती प्रसिद्ध जाल्लीं, जायतो लोक मानून घेतालो. आनी हें पळयलो एकलो पत्रकर्तो ताचे लागीं घेवन विचारता तुजी कावानां इतली सकडी लोक मानून घेता जायतो प्रख्यात तूं जालाय, हाका कारण कितें म्हणटा आसतना तो म्हणटा काळजांत सत आसा तर शब्द परजळटले आनी आकर्शण जावन भायर येताले. काळजांत सत आसा तर शब्द परजळटले आनी आकर्शण जावन भायर येताले म्हूण सांगता. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें करूंक जाय 3 संगती आमी आतां आमच्या मतीन घेवया. बरें मन आमच्या बऱ्या करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. फकत बरें मन आसा म्हणून थोड्यांचो मात मोग करचो, थोड्यांक मात्र आमी दया दाखोवची, थोड्यांक मात्र आमी एडजस्ट करचें, थोड्यां कडेन मात आमची सोडतोड करची. हे ग्रूप करना म्हाका जाय जाल्यार बरें हांवें चलचें. हें बऱ्या मनाचें करण्य न्हय, हें कुतांत्रीपण जावन आसा, कपटीपण जावन आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुजी सेवा दिवंक आसा, वर्त्या तरान ती सेवा दी. कित्याक क्रिस्त तुका आपयता तुज्या दोनी हातांनी उदारपणान तुजी सेवा दिवंक. ह्या तुज्या बणींत भितरल्या भितर हे ग्रूप करना आनी हें कितें सांगून ह्या प्रमाणे तुवें जियोंक तुका देव केन्नाच आपोवणें दिना. हें आपोवणें आसा तर तें वायटाचें आपोवणें जावन आसा. तसलें आमचें तें आसा तर तें सोडून बऱ्या मनांत आमी हेरांक बरें करण्यांनी तांचें जिवन सोबोंक जाय. दुसरें आमच्या दोळ्यांक उजवाड आनी मोतीक जाणवाय आसल्या मात्र आमी हेरांक बऱ्या वाटेक व्हरूंक शकता. तर देखून आमच्या दोळ्यांक उजवाड जाय, आमचे दोळे बरे पळोवचे जाय आनी दाळ्यान मोवळ्यान भरलेले जाय. त्या देखून हेरां थंय आमी वायट पळोवंक वायट उखल धरूंक न्हय, तांच्या जिवनांत बरेंपण हाडूंक आमी पेसाडीत जाय. आमच्या मोतीचे जणवाय आमकां कळीत करीत जाय. जें कितें करता हांव तें सारकें करता गी वायट करता गी. फारिसांवां थंय असली जणवाय नातिल्ल्या देखून जेजू विशयांत चूक समजणी तांचे थंय आयली.
तांणी चिंतिल्लें आपणे घरचे सगळे सारके म्हणो पूण तांकां जेजूची खरी वळख मेळना जाली कित्याक तांचे दिश्ट आनी तांचो मोतीची ती जाणवाई सारकी नातली ती गेले जाल्यार हेरांची झडती करूंक आमकां अधिकार ना मोगाचे न्हू ताच्या बदलाक आमच्या भितर तीन पळोवन आमी आमकांच बदलोवंक एक उलो दिवंक जाय चड आनी चड मापान आमी बदलत आसतना आमचें जीवन बदलता मात्र न्ही आनीकी आमी देवाक लागीं सरता आमची मोवळाय आमची उतरां आनी आमचे जावन भायर सरची ती फळां बरी जावच्याक सदांच आमचे थंय आमी तीळ पळया आनी आमची जिणी बदलया तेन्ना आमी हेरांची जिणी बदली जाय म्हणना आमकां पळयली ती बदलताली मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पट्टा वेता आसतना पयले फावटी हांव केन्नाच ह्या मागण्याक विशयी चड गोचार करिनातलो आज 4-5 वर्सां उपरांत ताचो सार कितें आनी ह्या मागण्याच्या जिवितांत आमी आसल्यार जेजो कितले लागीं जातले हांव मात्र न्ही म्हाकाच हांव खालकर्न म्हजीच बदलावण करता आसतना दुसऱ्यांनी म्हाका पळोवन बदली जायचे शिवाय म्हज्या उतरांक काल जायचे म्हण कांयच गरज ना म्हजें जिवीत आज संपन्न तरान देवाक समर्पीत करतना हेरांय हें वळखून घेवन जायते जाणां म्हणलें आसा फादरीचे तुमी पयलें कशें आसल्यात आनी आतां कशें जाल्यात हें देवाचें निर्मणें मोगाचें न्हू आमचें काळजां मनां आमी उक्ती दवरता आसतना आमचे थंयच आमी दिश्ट घालून तीळ पळयता आसतना आमचे थंय आसलें वायट तें पुसून काडूंक आमी शकतले हांव सरस्वत देव आमी सर्वांकी जाय जाल्यार वर्ती सकत देव दी आमच्या जिवनांत येवच्या प्राचीत काळार जायते बदलावण हाडूंक खरें क्रिस्तांत सक्सी जावंक मात न्ही हांवें आनी तुवें उबारता आसतना पवित्रपणाचें वायब्रेशन हेरां थंय आसलें वायट काण उडोवंक सगोंक बलिश्ट जावन देवाचें राज परगट करूंक आमी मुखार सरया आमेन सरमी बरव्या मोगाचे न्हू आनी आमचो बाबाड तेका निजा देवा थंयच उसारुया सत्मंता देवाक सर्वगरा बापा सर्गांनी पृथ्वीचेर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र ग्रेस समोलो अंकोमय तांव सल्मलो फाणसुलद कल्पने कस सुसले तका गुस्सा सोडलो तो मेलो आनी तका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्या परतून जिवंत जालो सर्गात चडलो सर्वपदरा त्या बापाच्या उज्या बसला ते जिवान मेल्ल्याचे मनसुबी करून येतालो सत्पंता पवित्र आत्म्या कथले पलसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्तणे पुरीचें जीवन पावन सस्तचें जिवीत आमेन मंगळ भाव भयणीनो आमची खरी काळजां देवाक मानवंची जावच्याक आज सगळेंच आमचें जिवीत ताका समर्पीत करता आसतना तेच भावार्थाच्या काळजांनी आनी वर्त्या उजवाडाच्या दोळ्यांनी हेरांची रूच साकोवंक आनी देवा मुखार एक जावन जियोवंक आमकां फावो करता आसतना आमची प्रार्थना देवा मुखार आतां भक्तीन दवरुया बापा तुझ्या पुताचे सोडवणेची बरी खबर संवसारभर प्रगट करच्या आमच्या पापासाहेब बिस्पाणी या जगांनी आनी धार्मिकांनी सुमेच्या दुसऱ्या येण्याचो भरवसो उसरावन आपल्या जिणे देखी मरिपात लोकांक आत्मीक रितीन सुम्याच्या येण्याक तयार करूंक कृपा दी म्हूण मागता आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राचे मुखेली आनी अधिकारी थंय निस्वार्थी मनोभाव आसा कर तांणी तांकां दिली जबाबदारी प्रामाणीकपणांनी करूंक आनी सेवेच्या मनोभावान लोकांचे आनी समाजाचे उदरगते खातीर वावरशें कर म्हूण आमी मागता आमचे फिरगजीच्या सर संध्यांनी एकामेका हात धरून निस्वार्थी मनोभावान फिरगजीच्या बरोपणा खातीर आपलो तांकी पुरतो सहकार दिवंक तुज्या पवित्रत्मेच्या देण्यानी बर म्हूण मागता आमचे मागणे आयक आमच्या पिडेस आनी प्रायवंत भाव भयणींक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता तांचे कश्ट हाळू कर तांकां बरी भलायकी लाभय संगतास तांची मोगान सेवा साखरी करूंक आमकां उर्बेन बर म्हूण मागता आमचे मागणे आयक आमच्या युवजनांनी बरी वाट धरून फिरगजेंत आनी समाजेंत बरें मौलबरीत जिवीत जियेवंक तांची काळजां मना उजवाडाय म्हूण मागता आमचे मागणे आयक ह्या येवकरिस्ता मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या कश्टा संकश्टा वेळी बरोसो सांडी नासता जेजूच्या येण्याचेर विश्वास दवरूंक
आनी ताका स्वागत करच्याक पावती आत्मीक तयाराय करूंक आमकां उमेदीन बर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक मोगाचो संतोष आमच्या घटमानी जियोवच्या खातीर जायते आमच्या जिविताचो उजवाड आनी मोतीची जाणवाई चड आनी चड मापान हेरांक आमच्या मोगाची खण घेवंक जाय जाल्यार सरबरेपण आमचे तावन भायर सरून दी सम्या ह्या वेळार ह्या भुरग्यांक तूं आपट सम्या ह्या भुरग्यांचे तुजी कणवळायची मोळायची आनी दाळची दिश्ट घालन तुज्या अमले रक्ताचो शिवर तांचे थंय जावं दी काळजां मना आमची एक जावन निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. उंड्या वायना संगी अर्पितां बापा कळसां आमची आजू पूण दितां तुका तनबेसार आयदू मोग संतोष आनी बदल तुज्या मासायतां कनबेसार आयदू मोग संतोष आनी बदल तुज्या मासायतां गोवांचो गुंडो मनशा वावरां केलो स्वीकार कर म्हूण तो परता बदल म्हूण तुज्या पवित्र कुडी सौम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळा ओड्या वायना संगी अर्पितां बापा काळजां मोना आमची उदी तुका कनबेसार आयदू मोग संतोष आनी बदल तुज्या मासारता कनबेसार आयदू मोग संतोष आनी बदल तुज्या मासारता ताकांचो सोरो दाखवालीन दिल्लो स्वीकार कर म्हूण तो परता बदल म्हूण तुज्या पवित्रतां सौम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळा ओड्या वायना संगी अर्पितां बापा काळजां आमची आजू पूण दितां तुका कनबेसार आयदू मोग संतोष आनी बदल तुज्या मासारता कनबेसार आयदू मोग संतोष आनी बदल तुज्या मासारता म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्धता त्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांत हे बलिदान आपल्या मनाक आनी मेवेक आमचे लेख्या पवित्र इच्छा अथवा सरस्वत म्हणून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूं आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवाचो आनी दाकाचो वायन तुमचो आमच्या हातांनी घालताय ताचेरूय आमच्या भक्तीचें इनाम सरकार आमकां पाव कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सभया आमची काळजाव बारोया आमी ती सर्वेस्परात उबरता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि सस्नाच्या देवा सर कळे आणि सतय आमी तुका दिन वाचोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या चौधरी तुवें सगळ्या संवसारांत रस्त आसतना मनशाकुळेच्या उदार गते खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय ताणें आमचो असोय मोग केलो की ताच्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जीवन बनवरी
नवे जिवीत आमकां दिले त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळा संसार आणि सर्गीन आसा दळबार निरंतर गायतात तुझे मोखार. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस पोतो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच. सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच. उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच, उंच गीत तुकाच. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धरून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत. आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परिचय जाता ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टें कळोचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But what does a good for good to you? जिसू मेलो, जिसू जीवन साला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणास आनी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवाची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सोदला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेम बापा, पेद्र पावल आमच्या गळी बापा, सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परचळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. सगळ्या तुज्या भुरग्यांच्या कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वादां घाल. तांचे दाळ्याची मोळाची दिश्ट घाल. मग सर्वांकी एका काल्साचे आनी एका मनाचे कुटुंब करून रस. हांव कार्मरी देवाची मागीर संगती बगेन दोन ताणें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीज सम फ्रांसीस सम पाद्रे सम आंतनी आनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूच्या पुना जीवनपणाच्या वैभवा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन.
सदनस बऱ्या रुखाचीं फळां जावंक जेजून आमकां विंचला तसो रूख जावन असो जेजू ताणें स्विकारलेलें प्रार्थन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर्वायडांतले आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सर्गींचे बागडे आमच्या आज सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानत रखतले आमकां तुझे उदार काकूळ सर पातकांतले सुटय आनी सराकादांतले वाटय. कित्यार सुडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदिता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या पावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेजीची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच बरें ओपन बरें लुवसो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सम्या तुजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तुका राखून आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा. तूं सुम्या एक काळजान मोच्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान मोच्या. जेसू तुका हांव राखून आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा. तूं सुम्या एक काळजान मोच्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान मोच्या. जीवो उंडो तूं जिवीत दिताय पयला सेवच्या तुका भक्ती पोना. तुका सेवता तो जियेतलो ससनीक सुखा तो पावतलो. जेसू तुका हांव राखून आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा. तूं सोम्या एक काळजान मोच्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान मोच्या. रग सोम्या
तुझे आत्मिक पिवन सस्नीक जिवीत म्हाका दिता सोडून दितो म्हाका हे रक्ता सेवन जीवित मोचे करतो पावन जेसू तुका हांव राखून आसा सेवच्या तुका हांव लालेवन आसा येतो सोम्या ये काळजान मोच्या राव तूं सदा सोम्या आत्म्यान मोच्या सोम्या मोच्या दितो कणे सदा बळदी म्हाका झुजूंक दुस्मानांची तुका साक्षावून जियेवंक सदा दितो सोम्या तुजो आदार जेसू तुका हांव राखून आसा सेवच्या तुका हांव लालेवन आसा येतो सोम्या ये काळजान मोच्या राव तूं सदा सोम्या आत्म्यान मोच्या जेसू तुका हांव राखून सेवच्या तुका हांव लालेवन आसा येतो सोम्या ये काळजान मोच्या राव तूं सदा सोम्या आत्म्यान मोच्या सोमी म्हणटा सदांकाल संवसार सरपर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो प्रार्थया सर्वेस्परान म्हाका बरेंपण दाखयलें ह्या खातीर हांव ताका गायनां गायता आनी श्रोतां संगितां गावन भोववर्त्या सरस्वरचें नांव वाखणटा हांवें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो सर पदवे देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन खऱ्या काळजाची आनी बऱ्या मनाची सदांच जावन सदी बोळी घालती देवाक मानवा सारकी जिणी जियोवची जावंक वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वळख शांतीन तुझे वेताव सोम्याची येवंक शुभ वार्ता मोग तुजो प्रगटूंक दुनिया दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा उंडो मोडून तुका सेवून सोम्या मी वेता मास्तुचे काउंट रगतीय पयनारी सलता पयना कान तुवें आमकां लाभयलाय तुका दिन वाजता शांतीन तुझे शुभ वार्ता संसर्गा सयता संसर्गा सयता संसारगा सयता शांतीन तुझे वेताव सोम्याची येवंक शुभ वार्ता
मोग तुझो प्रगटूंक धन्या दी तुझी कृपा दी तुझी कृपा मोगाळ पुता सोवे आमकां मरे आशीर्वाद आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमची देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.